बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांधीवन आज मिसाचे बलिदान भेटयतात. 80th बर्थडे जोसेफ सुआरेस. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांधीता जोसेफ आमीन वसयतावन फ्लॉस सिमिनेजस बऱ्या भलायकी पसोत हर एक रितीन संतोष समाधान लाभचे पसोत. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांधीता लिओ पिंटो बेंगलोर टाउन थॉमस पेरेरा पेरमुदे टाउन सर्व आशीर्वादां पसोत आणि जिवितांत जोडलेल्या बेसांवां पसोत देवाकर गांधीता लाविना फेर्नांडीस देवाकर गांधीता मेल्विन कॅस्टेलिनो दुबय टाउन तशेंच जिनियेंत लाभलेल्या हेर सबार आशीर्वादां पसोत आमची भाव भयणी देवाकर गांधीता थँक्स गिविंग ऑन baptism anniversary of Nihar by Vasant and Marita Fernandez and family, Bangalore. Thank you for the favors received in buying a desired house, Joyce Mascarenas. सर्व आशीर्वादां पसोत मेरी थावरो सर्वेस्परा देवान केल्ल्या सर्व उपकारां पसोत लुसी मेंडोन्सा. देवाकर गांधीता प्रभाकर आयरीन आणि कुटुंब ऑस्ट्रेलिया. देवाकर गांधीता मीरा कुटीनो पक्षिकेरे. देवाकर गांधीता कार्मिन मेनेजस बळकुंजे. देवाकर गांधीता जॉन पिंटो निरोडे. देवाकर गांधीता जानिश जेसिका आणि डायना सुआरेस उडपी. देवाकर गांधीता रसेल आणि वायलेट डिकॉस्टा कटपाडी. देवाकर गांधीता रीटा सिक्वेरा बळकुंचे. देवाकर गांधीता जानेट आणि क्लिफर्ड पेरेरा कटपाडी. देवाकर गांधीता क्लारा तावरो बचपे. देवाक अर्गांदावन आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या मनाक देवाक विशेष करून अर्गां दिता लॉरेल आणि लेविन पिंटो जर्मनी. देवाक अर्गां दिता रीना मेंडोन्सा आणि अरुण डिसोजा. कार्लोस अकुतिसाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता फाउस्टीन पिंटो शिरवा. देवाक अर्गां दिता जॉयल आणि जॉयलिन मेनेजर्स पांगळा. विजय पॅरिस शिरताडी. देवाक अर्गां दिता एक भुरग्याचे देणे लाभलेल्या पसोत स्टीवन आणि शर्ली कोरेया मुंबई. बऱ्या भलायके पसोत देवाक अर्गां दिता बेनेडिक्टा अँड फाउस्टीन कोरेया मुंबई. देवाक अर्गां दिता क्लारिसा क्रास्ता पुत्तूर. देवाक अर्गां दिता क्लारेन्स क्रास्ता पुत्तूर. देवाक अर्गां दिता रोनाल्ड मतायस शंकरपुरा. जिवितांत आपल्यो गरजो आसोन हर एक रितीन त्या सर्व संगतींनी देवाचो आधार गरजेचे म्हणलें समजून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आपल्या कुटुंबाचे आपले वैयक्तीक इरादे दवरता. पयले सुवातेर आपल्या आवयक डॉट्टी मोंतेरोक बरी भलायकी लाभचे पसोत विणा पेरेरा. रायलन पेरेरा आर्नोन पेरेरा हांच्या जिवितांत दैवी कृपा आणि बरी भलायकी लाभचे पसोत विणा पेरेरा. हर एक रितीन पियोवण्याची आणि सिगरेट वरची मादक द्रव्यांची हर एक रितीन त्यो वायट संगती आपल्या जिवितांतल्यो साडून कामात येवशीन आपली मोत केंद्रीत करूंक आणि आपल्या जिवितांत आंतरीक भलायकी जोडच्याक आणि आदलें जिवीत सगळें साडून बऱ्या जिविताक वाट तेंच्याक मेट तेंच्याक आणि हर एक रितीन आपल्या काळजा मनांत शांत समाधान अनुभव करच्याक देवाचो आधार मागून एकली आवय आपल्या भुरग्यांक देवाच्या हाती समर्पिता. वैयक्तीक इराद्या पसोत आविशा कुटीनो मुल्की तावन. बऱ्या भलायके पसोत एल्स्टन आल्मेडा. बऱ्या एक बरो जागो आणि एक बरें घर मेळचे पसोत जेसिंता आल्मेडा. SSLC परीक्षा बऱ्या रितीन जावन बरे मार्क्स मेळोंक शॉन नजरेत. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पसोत डेव्हिड प्रमिळा बार्नेस टॉट्टाम टाउन. वैयक्तीक इराद्या पसोत बेनेडिक्टा आणि फाउस्टीन कोरेया मुंबई टाउन. कॅन्सरांत पिडेंतले गुण जावन ग्लेनर डिसिल्वा वसई हाणें संपूर्ण रितीन बरी भलायकी जोडच्याक देवाचो आधार मागता. आयरीन डिसिल्वा बॉम्बे टाउन. बरे मार्क्स मेळचे पसोत सेकंड PUC परीक्षेंत उत्तीर्ण जावन बरे अंक जोडचे पसोत एलरॉय क्वाड्रस. ताचे संगी आमचे वैयक्तीक इरादे आमची जिणी सगळी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमयाक आमी समर्पिया. ससनाचो विशय मागून आमची भाऊ भयणी अंतरलेल्या भावा भयणींक ससनाचो विशय मागून हे मीस भेटयतात. सोल ऑफ A. सायमन चेन्नई ऑन हिज बर्थ रिमेंबरन्स. सोल ऑफ संतान मायकल पॅट्रिक रेगो. सोल्स इन पर्गेटरी बाय प्रिसिल्ला अँड पीटर. Departed soul of Father Leo D'Souza S.J. by Romeus D'Souza.
Souls in Purgatory by Ronald. 83rd birth remembrance Anton Francis Louis Mundaldi Bhatkar. Soul of May Vanessa D'Souza. 30 years remembrance. Soul of Ronald Pereira. Soul of Herrick Patrick D'Souza Mudrangadi. Soul of late Gregory Lawrence Moniz Madantyar. Soul of Joseph Fernandez. Soul of Lucy and Jacob Mascarenas. Soul of Kaitan Borges. Soul of Mark Ferrao Mulki. Soul of Natalia Roach. Departed souls in the family by Lena Pinto. Departed souls of all family members by Andrew Sikvera and family Mangalore. Souls in Purgatory by Nancy Rodriguez Katipalla. Soul of Zuanna D'Souza Katipalla. Departed souls of all family members by Peter Meneges Udupi. Soul of Charles Coutinho Pakshikere. Departed souls in Purgatory by Shanti Noronna and family Mangalore. Departed souls of family members by Lynette D'Souza Katpadi. Soul of Thomas and Irene D'Souza Katpadi. Soul of Edward and Celine Pereira Katpadi. All departed souls by Ashlyn Emmanuel D'Souza Dubai. Departed souls of Alvarez family members by Lily Alvarez Mukka. Departed souls of all family members by Lucy D'Souza Ranipura. Soul of Burjoy Joseph Ketinjan Kuwait. Soul of Valerian Montero. Soul of Benedict Mendonça. Soul of departed souls of all D'Souza and Mendonça family members by Lucy Mendonça. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait. All departed family souls by Albert and Gracie D'Souza Shankarpura Sankalkaria. ह्या इराद्यापासून मागता असताना विशेष करून आमची जिणी सोमयाक समर्पिया. आता मेसाच्या बलिदानाक आमी आयतीन जावया. सोम्यात आम्ही संतोष पावया, असो प्रेम मौनी आळया. आमचे दैताची काकूत बघ्या, महिमा ताची गाव्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्तई मोजा मोगाच्या भावानो भयणीनो, ताळण्या तावनू आम्ही जैत जावन रुपांतराची मेठां काडून मुखार सरताव. आदल्या आयताराच्या दिसा जेजूच्या ताळण्याचेर आमी नियाळ करता आसतना जशें जेजून ताळण्याचेर जैत व्हरोन देवाक बापाक मानवोवची जिणी तो चियेलो, तशें आमी कशें आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरोन फुडें वचूंक जाय म्हणल्या विशयांत आमी समजल्या. आनी त्या दिशेन आमी मुखार वता आसतना आज जेजू आमकां त्या बोर गुड्यार ताचे वरती महिमेचो परजळ आमच्या मुखार दवरून आमच्या जिणेच्या रुपांतराक आमकां उलो दिता. पापा बेनेडिक्ट 16वो आमकां सांगता, द ट्रान्सफिगरेशन इज अ प्रेयर इव्हेंट म्हणून. इट displays visibly what happens when Jesus talks with the Father. त्या बोरगुडार ताबोर पर्वतार जेजू रुपांतर जाता आसतना बाप ताचे लागीं उलयलो आनी बापाक ताणें आयकलें. आमी जेजू संगी रुपांतराच्या जिणेक फुडें सरता आसतना बापाचो थाळो आयकत हांव. हो म्हजो मोगाचो पूत, ही म्हजी मोगाची तूं. ताच्या संगतपणांत आमी सदांच मुखार सरूंक आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी कृपा जोडून घेवया. एकडे पोर आमचे दोळे आमी दांपया. प्राजीत काळाचे आमचे पैन सर ताळण्याचेर तेंते सवाचे जैत व्हरोन सोम्या संगी आमी सोमकोन आसाव.
आनी त्या पैनांत जेजू आमकां आमच्या जिणेच्या रुपांतराक आपोवणें दिवन आसा. तसो दैवीक परजळ तो आमचेर फुंकून आसा. त्या दैवीक परजळांत आमी फुडें सरूंक आमचें थंय कितें उणेंपण आसा, अस्कत काय आसा, परत्यान परत्यान आमकां सोम्यातावन पयस वरचे कितें संगती आसात, ते सक्कड ह्या वेळी ह्या अल्तरी समोर आमी दवरया. देवातावन एकामेकातावन बोक्साने मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आंकवार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. ससनाच्या देवा, तुझ्या प्रतिवंत पुताक आयकोंक तुवें आमकां फरमायलाय, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ बगूंक आमा सोमेसांक पावय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सुरेस्पुरान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या जायच्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. संवसाराचीं सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणांचेर आशिर्वाद मागतलीं. सुरेस्वराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पुरा, तशे आमचे देवोन तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पुरा, तशी आमचे देवो तुजी दया. सर्वेस्पराचे उतार करेंच करे, सगळी ताची कर्तुआ विश्वासी पोणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो बदला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पुरा, तशी आमचे देवो तुजी दया.
विश्वासी मोगाचेर भरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोडाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सुस्तो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट पळेवना आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें डाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचें देवू तुजी दया. सुस्तो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. सुस्तो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भोव मोगाच्या इश्टा, देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगडच्या कश्टा वावंटींत म्हजे सवें भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली, आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आमच्या करण्यांक लागून न्हय, भागार आपणे केल्ल्या मांडावळे आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्ता जेजू मारिफात ताणें आमकां दिल्ली. आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केलें जिवीत आनी अमरपण स्वार्थ मारिपात उजवाडाक हाडलें. देवाचें उतर. देवाची वडपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. प्रकाश बरीत कुपातां पापाचो ताळो आयकून आयलो. हो म्हज्या मोगा सोपूत ताचें तुमी आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सरपदवीदा देवा तुझे शुभ वर्तमान फौज बरी परगडच्याक म्हजे काळीज म्हजे वोंट तूं निर्मळ कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंक आपणा संगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परस जळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवे जाले. आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगाच आसचें
कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारता. एक तुका, एक मोइशेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक थाळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शिशीतले भियेले, कितें धरणीर ओमतेच शेवटले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपडन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबान पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भवन भयणीनो, या प्राजिताच्या काळार प्राजिताच्या काळाची विविध गितां आमी गायता. तातूंत एक गीत तुमी हें गीत आयकलां गे म्हाका कळीत ना. आमी रेतिरे वेळार गावचें आसा. ह्या गिताची उतरां अशीं आसात. मोजे थंय सोमिया, परिवर्तन गरजा आसा. मोजे थंय सोमिया, परिवर्तन गरजा आसा. आमच्या हर एकल्यातय परिवर्तनाची गरज आसा. न्हय आमच्या भावातय, न्हय आमच्या भयणीतय, बगार म्हजेतय परिवर्तनाची गरज आसा म्हणून त्या गित्यान सांगलां. आनी हें खरेंच जावन आसा. हर एकल्याच्या जिवितांत परिवर्तनाची, बदलावनाची, रुपांतराची गरज आसा. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसाच्या वाचपान आमी आयकलें कसलें तें परिवर्तन आमच्या जिवितांत देव आशेता. कसलें रुपांतर आमच्या जिवितांत जायचे म्हूण सोम्याची खुशी जावन आसा. हे थोडे संगती आमी आज समजोवंक प्रयत्न करया. रुपांतर खाली रुपांतरा खातीर न्हय, बदलावणे खातीर न्हय, परिवर्तना खातीर न्हय. ताका उद्देश आसा. आनी तो उद्देश जावन आसा, देवाक कितें तुज्या जिवितांत मानवता तें तूं विसरून काडूंक शकतलोय त्या खऱ्या रुपांतरा मुखांतर. कितें तुज्या जिवितांत देवाची खुशी जावन आसा ती सोदून काडूंक तूं पावतलोय. आनी कितें संपूर्ण आसा ताची विसवण तुज्या जिवितांत तूं करूंक शकतलोय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. थोड्या म्हयन्या आदी हांगासर एक इंग्लीश रेतिरे आसली. त्या रेतिरेंत हजार जाल्लो एकलो IT फिल्डांत आशिल्लो एकलो मनीस, एकलो तरणाटो. त्या रेतिरे उपरांत ताची ताणें एक साक्ष दिली. आनी त्या साक्षींत ताणें सांगिल्लें, उतरां म्हाका उडास येतात अशें ताणें सांगिल्लें. तो म्हणा लागलो, ताका एक बरें काम आशिल्लें आनी बरे पयशे आसले त्या कामांत, पूण त्या कामांत ताका तितले एक धादोसकाय नासली. कित्याक गे म्हळ्यार थोडे वॅल्यूज, तत्वां कित्या खातीर जियेल्लो, स्वता खातीर, न्याया खातीर कशें जिये जें आसलें तीं तत्वां कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें तवळ. त्या देखून ताका भोगतालें की हें काम, पयशे मस्त मेळटात पूण आंतू म्हाका तितलें एक बरेंपण म्हूण दिसना म्हूण ताका भोगलें. आनी थोड्याच म्हयन्यांनी ताणें तें काम ताणें रिजायन केलें, काम ताणें सोडलें. दुसरें काम सोदच्या पयलेंच ताणें काम सोडलें. देवाचेर भरवोसो दवरून ताणें तें काम सोडलें. आनी उपरांत तो म्हणा लागलो ताका दुसरें काम मेळ्ळें. थोड्या म्हयन्या उपरांत दुसरें काम मेळ्ळें. दुसऱ्या कामाक तो गेलो. आनी ती साक्ष दिता आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां अशीं आसात. द पीस आय रिसिव्ड वॉज वर्थ मोर दॅन द सॅलरी आय लॉस्ट म्हणलो तो. म्हाका बरोवपाक मेळचें काम आशिल्लें पयलें, ताका हांवें राजिनाम दिलें, तें हांवें काम सोडलें.
पूण तो म्हणटा तें काम सोडिल्ल्या उपरांत म्हाका मेळ्ळें आनी एक ल्हान काम सड्ड पयशे तातूंत नातिल्ले जाल्यारय जी शांती म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केली ताचें व्हॅल्यू पळयतना जी जादोसकाय तृप्ती हांव अनुभव करनासलो तें पळयत आसतना हांवें तें काम सोडिल्ल्या वरवीं कितें सकट पयशे होगडायल्ले ताच्या की ते भोव वर्थ जावन आसले ते व्हॅल्यू म्हणटा तो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक जिणयेंत रुपांतर जाल्ल्या व्यक्ती तें हें आमकां पळोवंक मेळटा. खरें मन खंयच्याक आपल्या जिवितांत आद्यता दी जाय. सडावसर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता खंयच्यान चड फायदो आसा, खंयच्यान चड ग्रेस्तकाय आसा, खंयच्यान चड नांव खावंक आसा, खंयच्यान चड म्हाका बरेंपण आसा संवसाराच्या दृश्टीन, तसले संगती आमी सुलभान विसता. पूण ताचे सांगता नीज जावन म्हाका एक खरी भावार्थी क्रिस्ती जिणी देखीवन जिणी जियोंक तातूंत साध्या सागी ना हें चिंताप आमच्या मतींत हाडिना. पूण खरी रुपांतराची जिणी मोगाच्या भाव भयणीनो हे सवाल आमच्या मुखार हाडूंक आमकां प्रेरणा दिता. वय हांवें पयशे जोडी जाय, म्हज्या जिवितांत हांवें स्थिर रावच जाय, मुखार वचत जाय, हर एकल्याक आशा आसा. पूण ते हांवें करूं मुखार वता आसतना देवाक मानवोवची वाट धरून हांवें मुखार वचचें कशें हे एक व्यक्ती आपल्या जिवितांत रुपांतर जोडिल्लो ते समजून घेता. खरें रुपांतर देव आमच्या जिवितांत आशेता. आमी वाचलें जाल्यार गलातकारांक बरयलें पत्र 6:15 वळींत सांग पावल आमकां सांगता जेजू क्रिस्त थंय सुन्नती उपकारना असुन्नती उपकारना उपकारता नवे रचन मात्र. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो सांग पावला आनी हे सुन्नते विशयान कित्याक सांगलां गे म्हणून तुमी चिंतूंक पुरो. सुन्नत म्हळ्यार जुदेवांक 7 दिसाच्या भुरग्याक करचे ती रीत न्ही गे. जुदेवांक आसा तशेंच मुस्लिमांक आसा, सुन्नत करतात 7व्या दिसा. आतां पयल्या पवित्र सभेन तांचे चिंताप आशिल्लें जुदेव न्हय आशिल्ले कोण क्रिस्तांव जाले तांणी ह्या रितीक वसा वळख जाय जे गी. ल्हान भुरग्या प्रायर ते करता, सुन्नत करतात. पूण आतां व्हड जाल्ल्यान एकल्यान क्रिस्तांव जातना क्रिस्तांव न्हय आशिल्ले आनी जुदेव न्हय आशिल्ले आनी क्रिस्तांव जाले जाल्यार ताका सुन्नत केल्ली ना, तो जुदेव न्हय. त्या देखून ताणें आतां सुन्नत करची गरज आसा गी म्हणलें. तें एक डिबेट तांच्या मदें आसतना सांग पावल ताका जाप दिवन सांगता ही सुन्नत एक बायली दाखोवची तसलें जावन आसा. पूण जेजू क्रिस्त तें ही सुन्नती उपकारना, असुन्नती उपकारना. उपकारता कितें नवे रचन जावन आसा. तुजे जिविताची ती बदलावन, तुज्या जिवितांत जावचें तें रुपांतर, तुज्या मनाचें काळजाचें तुज्या अंतस्करणाचें रुपांतर तें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी तें ना जाल्यार बायलान केल्ली ती बदलावन कांयच उपकाराक पडना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो भगवंत आगोस्तीन पवित्र सभेचो वर्तो सांत सभार संगती ताणें सांगल्यात ताच्या जिविताचेच ताणें दिल्ल्या त्या साक्षींत कन्फेशन्स म्हणल्या बुकान तो एक घडीत तो विवारसून सांगता. पयलें तो जशें सभारतराच्या वायटाक वळख जावन वायट संबंदांत आनी जीवन आशिल्लो तें तो विवरसून सांगता. मागीर तो म्हणटा एक फावटी एका वायट संबंदांत पयले कोणा सांगात तो आशिल्लो तशी ती एक स्त्री ताका भेटली म्हणून. तो जेजू सरशी परतलो उपरांत ती स्त्री ताका भेटून विचारता अगोस्तीन अगोस्तीन डोंट यू नो मी, इट्स मी. हांव तुका म्हजी वळख ना गी, तूं वळख नासल्या बरी कित्याक करताय म्हणलें सवाल अगोस्तीन विचारतना अगोस्तीन तिका आस्कुऱ्या तोंडान जाप दिवन सांगता मॅडम यू आर यू, मॅडम यू आर यू, बट आय एम नॉट ही. तूं कोण जावन आसलें तेंच जावन तूं उरलाय, पूण हांव तो अगोस्तीन न्हय. तुज्या सांगाता मजा केल्लो अगोस्तीन हांव तो न्हय. आतां क्रिस्ता थंय हांव एक नवो रचना जाला. क्रिस्ता थंय एक नवें जिवीत हांवें स्विकार केलां. हें तो ताका सांगता. प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया. मोगाच्या भावनीनो कुरिंदकारांक बरयलें दुसरें पत्र आवस्वर 5:17 वोळ हें सद आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तशें म्हळ्यार जो कोण क्रिस्त तें जियेता तो एक नवी रचना, पोरणे ते गेले आणि सगळे आणि सगळे सगळे नवे जाला. खालदे नाही, अर्धे नाही, मुखाल नाही, या 99.9% नाही, 100% सगळे नवे जाला. ते रुपांतर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे ताव जेजू आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि मोगाच्या न्हू हे रुपांतर आमच्या जिवितांत जायचे तर कितें गरजेचें म्हणून आयच्या वाचपांनी आमी समजल्या. आमी आयकलें थंयसर आयच्या वांजेलांत मत्तेवाचो वांजेल 17वा वस्वर 5वी वळ आमी काडया. 17वा वस्वरांत पयल्या वळेंतल्यान 10वी वळ आमी वाचले, पूण तांतली 5वी वळ आमी काडया. कितें म्हणटा पळया. कुपांतल्यान आयकलो एक थाळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी ऐका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो रुपांतर आमच्या जिवितांत जायचे तर आमी देवाचो थाळो आयकूंक तयार आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबनो जर देवाचो थाळो आमच्या जिवितांत आमी आयकूंक तयार नाव तर आमच्या जिवितांत रुपांतर सास जायना. कित्याक ते रुपांतरांत देवाची खुशी कितें जावन आसा ते आमी जाणा जावची गरज आसा. हें उतर मोगाच्या बाबून आमकां भोव प्रेरण दिवचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या गणितांत रुपांतराच्या जेजूच्या त्या गणितांत आमी सुरवेर वाक्य आयकलें 6 दिसा उपरांत म्हणून. सुमार 6 दिसा उपरांत म्हणल्यार तें गणीत जाल्लें म्हणून सांगलां. 6 दिसा पयलें कितें जाल्लें म्हूण आमी समजूंक गेल्या जाल्यार आमकां तें वाचूंक मेळटा. मत्तेवाचो वांजेल 16व्या वस्वरांत थंयसर 11च्या भागांत जेजू आपल्या कश्टां मरणा विशयांत आपल्या शिसांक सांगता. न्ही कश्टां मरणा विशयांत तांकां म्हाका जेरुजलेमा वचोंक आसा, थंय म्हाका कश्ट दितले, भोग दितले, कुसार मारतले, हें सगळें तो सांगतना ताचे शिस आयकतात. आनी शिसा मदलो एकलो पेद्रू ताची जाप कितें आसली, तो कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. तें आमकां कळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 21 and 22. वय स्पश्ट कळीत केलें. तर पेद्रून कितें म्हळें. पेद्रू कितें म्हणटा. देव तें तुका निर्मिना जावं. ना 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 तुका तशें जावचें नाका. तुवें जेरुजलेमा वचोन मरचें नाका. थंय वचोन तुवें कुरीस वचो नाका. कुर्सार मध्ये मरचें नाका. तें निर्मिना जावं, तें जावन जावं. तशें म्हणटाना जेजू गोत्रावलो गी. जेजून कितें म्हळें. कशें आदल्या आयतारा दीस ताणें त्या नाट्यल्याक सांगिल्लें 3 उतरां आतां आनी एकल्या नाट्यल्याक सांगलें न्ही. म्हजे सरसिलो पयसर सैताना म्हणालो जेजू. कोणाक. सैतानाक. ही उतरां सांगली पेद्रून म्हणटा पळयत पुस्तक न्ही. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो पेद्रूचे चिंताप जावन आसले. कितें म्हणून. कश्ट आसूंक नजो, कुरीस नाका. कुरीस नाका म्हणलें चिंताप पेद्रूचें आसलें. आनी तस्सो पेद्रू मोगाच्या भाव भयणीनो मागीर जेजूच्या रुपांतराचो ती महिमा ताणें पळयली. ताच्या उपरांत जेजूच्या कुर्साचें मरणय ताणें पळयलें. सक्कर जाल्ल्या उपरांत तस्सो पेद्रू मागीर
आम्ही वाचता ताच्या पत्रांत कशें साक्ष दिता पळया. हे घडीत रुपांतराचे घडीत सोम्या सांगातात वाचले कसली एक परिणाम ताच्या जिवितांत आसलो म्हूण ते आमकां तो विवरसून सांगता. पळया मोगाच्या बाबरीनो, ते घडीत पेद्रूच्या काळजांत रमोवन गेल्ले आनी त्या घडीताचो परिणाम इतलो आशिल्लो तो मागीर सांगता. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत तो सगळ्यांक सांगता, हे विशेष घडीत म्हज्या जिवितांत म्हाका जिविताचे रुपांतराक कारण जाल्लें म्हूण तो वळखून घेता. म्हणजे मोगाच्या बाबरीनो, त्या रुपांतराच्या पयलें जेजून ताका त्या ताबोर दोंगरा वोवन थंयसर आपली महिमा दाखोवच्या पयलें ताची चिंता आशिल्लें, म्हजी खुशी जाय जायी, देवाची खुशी न्ही, म्हजी खुशी जाय जायी, म्हजी येवजण जारी जाय जायी. पूण त्या रुपांतराच्या गणिताच्या अनुभवा उपरांत ताका तुमी आयका म्हूण बापाचो ताळो ताणें आयकल्या उपरांत तो देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकता आनी म्हणटा हे म्हज्या जिवितांत जाल्लें तें रुपांतराचें घडीत म्हूण तो वळखून घेता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या बाबूनायचें पयलें वचप आमकां सांगता अनेक विशेष व्यक्ती विशयांत ताच्या जिवितांत जाल्लें तें रुपांतर आमकां कितें म्हूण सांगता. आनी तो व्यक्ती उतर प्रायर आशिल्लो एक व्यक्ती, सक्कट रितीन ताका स्थिर भद्रती आशिल्लो एक व्यक्ती. आनी तसल्या एका व्यक्तीक देव आपयता. ताचें नांव जावन आसा अब्राहम म्हणून. 12वा वस्वर उत्पत्ती ग्रंथांत अब्रामाक देवान आपयलें आनी म्हळें तुजें घर, तुजें घरदार सक्कड, तुजे आस्तपदी सक्कट सांडून हांव तुका दाखयता त्या गांवाक तूं वच म्हणून. आनी अब्राम कितें नरगालो गी म्हाका खालें घर जाता या म्हातारो वैदळूच जाला आनी काला काय वचचें, म्हजें सेटलमेंट पुरा जावन जालां, म्हजें आस्तपदी जाय पुरतें म्हाका आसा, गिरेस्त पुरो आसा, आतां ह्या उतर प्रायर हांवें कितें हांवेचें म्हूण तो वगत बसलो गी ना. ताणें कितें केलें, 4थी वळवास जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 4. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 12 4थी वळ. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या बाबतीन सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राहम भायर सरल्या वरवीं तो एक आशीर्वाद जालो. ताणें आशीर्वाद जोडले मात्र न्ही, तोच एक आशीर्वाद जालो. मोगाच्या बाबतीनो एक वर्ते रुपांतर ताच्या जिविताचें जावन आसा. ताका आशीर्वाद साबार आसली, अब्रामाक आशीर्वाद आसली, पूण तोच एक आशीर्वाद जालो देवाच्या उतराक पाळो दिवन. तसो गांव सोडून देवान ताका खंय वचोंक सांगलें, थंय तो गेल्ल्या वेळार एक रुपांतर जाल्ल्या व्यक्ती ते मोगाचें हे आमी पळयता. तो आशीर्वाद जोडटा मात्र न्ही, तो व्यक्ती हेरांक आशीर्वाद जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. रुपांतर जाल्लो व्यक्ती हेरांकी आशीर्वाद जावंक पावता. तें देणे देव ताका फावो करता. आमी पळोवंक जाल्यार हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सा पावलू क्रिस्तवांक दोगदोन आशिल्लो तो व्यक्ती, ताच्या जिविताचें तें रुपांतर सोम्या ते जाता आसतना तो सोम्या खातीर कितले कस सोसूंक तयार आसता. कुरिंथकारांक म्हणल्यार दुसरें पत्र आमी वाचला 11व्या वस्वरांत तो ते आमकां लंब लिस्ट दिता कितें सक्कड ताका सोसूंक मेळ्ळें गी म्हणून. सक्कड लंब व्हडली लिस्ट आसा थंयसर, मागीर तुमी वचून वाचा. पूण ह्या सक्कड कश्टां ती तो संतोश पावता. म्हज्या सोम्या खातीरय म्हाका कस सोसूंक मेळ्ळें म्हणून तो संतोश पावता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें तिमोथीक बरोवन तो सांगता पहिल्या अध्यायांत 8व्या वळींत 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 8 कितें म्हणटा पळया, तसो जिविताचो अनुभव, तसो रुपांतरपणो थंय तसो अनुभव तो वांटून घेवन कितें म्हणटा पळया. सर कष्टा वावटेंत सुवार्ता प्रगट करच्या कामांत तूं म्हजे सांगाता भागीदार जा.
आणि तू म्हजे सांगता भागीदार जाता आसतना त्या कश्टा वावटेंत देवाच्या सक्तेन तुजें काम तुका दिल्लें मुंदा सुरू येता आसतना देव तुका एक आशीर्वाद करता. प्रेज द लॉर्ड. तुका तो आशीर्वाद दिता मात्र न्ही, तुका एक आशीर्वादाचो व्यक्ती करता. तुजे मुखांतर 1000 जणांक आशीर्वादाचे मेळाशे तो फोव करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक बरें म्हणटा मोगाच्या बाबडीनो, क्रिश्चियन लाईफ इज नॉट एस्केप फ्रॉम सफरिंग, इट इज ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू सफरिंग म्हणटा. क्रिश्चियन लाईफ इज नॉट एस्केप फ्रॉम सफरिंग. कश्टांत जावन पयस जावची वाट ती क्रिस्ताची वाट न्ही, ती क्रिस्तांवपण न्ही. बगार कश्टा मुखांतर आमच्या जिविताचे रुपांतर सोडून मुखार वची ती वाट क्रिस्ताची वाट जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, एक कार्डिनल, ताचें नांव रॉबर्ट गशिंग म्हणून, रॉबर्ट न्ही, रिचर्ड गशिंग म्हणून ताचें नांव, तो क्रिस्तांवां विशयांत एक नियाळ दिवन ताच्या एका बुकांत कसली क्रिस्तांवांची आज गरज आसा, कसली रुपांतर जाली क्रिस्तांवां जाय जाय म्हणून तो अशें म्हणटा. ताणें सांगलेलें आसात, इंग्लिशान ताणें बरयलें पूण हांव कोंकणींत ट्रान्सलेशन वाचून सांगता. तो म्हणटा, रडकुऱ्या पुरपुऱ्या क्रिस्तांवांनी खुशाली जाय जाय, भिवकुऱ्या मुणकुऱ्या क्रिस्तांवांनी जागी जाय जाय, चिमकुऱ्या निद्रेस्त क्रिस्तांवांनी सुरसुडी जाय जाय, आळशी तटस्थ क्रिस्तांवांनी क्रियाळ जाय जाय, घुसपोडी शळमोड्या क्रिस्तांवांनी उर्बेस जाय जाय, सुराती कंजूस क्रिस्तांवांनी उदार जाय जाय, जिबाळ्या खबऱ्याळ्या क्रिस्तांवांनी तोंडां धांपी जाय, बोऱ्या खऱ्या क्रिस्तांवांनी आपली कमरां बांदी जाय, खळनासतना वावरी जाय, भियेनासतना झुजा जाय, गरज पडल्यार मोरा जाय आनी अमर जाय जाय. वापुरबायची उतरां ती जावन आसात. मोगाच्या भावभयणीनो, आमच्या जिणेच्या रुपांतराक आज सोमी आमकां आपोवणें दिता आसतना एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, आमकां समी सारया. आज म्हज्या जिवितांत कितें हांवें फाटीं सोडूंक जेजू म्हाका आपोवन आसा. अब्रामाक ताणें आपयतना आपले घरदार सक्कड फाटीं सोडून हांव दाखयता त्या गांवाक वच म्हूण सांगलें. आज म्हज्या जिवितांत कितें हांवें फाटीं सोडूंक जेजू म्हाका सांगता. कसले ते कश्ट म्हज्या जिवितांत म्हज्या सोम्याक ते भेटोवन दिवंक हांव शकना. कसल्या म्हज्या कश्टा वरवीं सोम्याचो खरेपणी फाटलाव करूंक हांव आज फाटीं सरून आसा. सोम्याचो थाळो दिसपडतो आयकूंक हांव तयार आसा गे. मागण्या जिवितांत ताचें उतर वाचल्या मुखांतर म्हज्या संतस करना ताचो थाळो आयकूंक हांव तयार आसा गे. आज आमची जिणी सोम्या मुखार दवरया. सोम्या त्या थाबोर दोंगरार तुज्या तेगा मोगाच्या सिसा समोर तूं रुपांतर जालोय. तुजे वरती महिमा तुवें दाखयली. कश्टाच्या त्या मरणाक तुवें तांकां तुज्या सिसांक तयार केले. बापाचो तो थाळो सदांच आयकूंक तुवें तांकां उलो दिलोय. सोम्या आमच्या जिवितांत जी बदलावण गरजेची आसा, जी बदलावण तूं आशेताय, त्या बदलावणाक आमी मुखार सरूंक तुजो थाळो आयकूंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी त्या बदलावणे मुखान, त्या रुपांतरे मुखांतर ह्या संवसारांत आमी आशिर्वादाची व्यक्ती जावन फुडें सरूंक सोम्या तुजो आदार आमकां लाभय. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सगळे आमी उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आता आमी करया. एकाच देवाक सतमानता, सर्वपदवीदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसता आनी ना दिसता सर्व वस्तू सोर असणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमानता, देवाचो एकलो स्पूत तो, सर्व आदी बापातांक जल्माला,
देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो देव तो देवातावन जन्माला तका रचूंना बापाच्या सैवासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासोत आणि आमचे सर्वने पासोत सरकार ताव तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरियेचे उदरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे पासोत पोंस पिलाताकाल तका क्रुसार मारलो ताणे कस मरण सोंसले आणि तका निकेपिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो सरकार सोडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आणि मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुत्र ताव जाला बापा आनी पुत्रा बराबर ताका समस्त नमस्कार आणि महिमा पावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आणि धर्मावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासू रावता आमेन. देवांचो सर्गीचो बाप ताच्या पुता वरवीं हर एकल्याक तो जिवीत फावो करता. जेजूच्या त्या मेटांनी चलोवन आमचे क्रिस्त जिणयेंत रुपांतर जावन ताका साक्ष दिवन जियोंक ह्या वेळी आमची सर मागणी आमच्या काळजाच्या यात्रेक सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया. देशाच्या प्रगती खातीर वावुरच्या मुखेल्यांनी सतानितीन जीवन प्रामाणीकपणी लोकांची सेवा करूंक बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या उकारिसाच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेले आमी समेस्तांनी तुज्या पुता जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियेवन आमची जिणी बदलून रुपांतराचो अनुभव जोडून हेरांक तो वांटूंक पावो करून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक देसावा पासत आमच्या कुटुंबाच्या गरजा पासत कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांच्या इराद्या पासत मागया. सर्गींच्या बापा ही आमची खालती मागणी तूं स्वीकार कर. आमी समेस्तांनी तुज्या उतरा प्रकार सोलोवंक कृपा दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. काणी काढून सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां समे जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशे बलिदान ह्या गुंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सावाने आमच्या गरजा सोवे सांगात आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवे सर परवेदा बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव दयाळ बापा आमच्यो करण्यो पळोवन न्ही पूण तुज्या काकुलतेची सासणेक येवजण पाळून आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या मरणाचो तुवें भस्म केलोय आनी आमकां अमरपण परगटलें. ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुज्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जावंक आनी अमरपण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. कश्ट मरण मैमेवोन पुन्हा जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरल्याय.
ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपले मरण कसले जावचे असले ते आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिले आनी पवित्र उंगरार आपले मैमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गींच्या दळबरां सांगाती पृथ्वीमेर थांबानासतना तुजी किर्ती आमी परगरताव आनी तुज्या मैमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र दळबराचो सर्वेश्वर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेत जावन आमी तुजे बरी पवीस जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचे तुजे दयाळ देस्त घाल आनी आमच्या ह्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावनी आपणाक सामच्या आदीन केलो, कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत खरार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच सगळी रसना आपणा सवे बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत व्हरोंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासा करात. Bawarta so good pergatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्कानी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमताव आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासांनी करा देवा, मनशांक तुजे इश्टगत नव्यान जोडून घेतल्या तेच बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवळ्या बापा, जगा तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळ्या आसा नसलेले एकच कुडीन तांकां एकठांय. लिहांव सौदेव आमच्या बगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत तूं आमकां सांबाळ. काकुलदारा देवा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अंकवार मोरये आनी दनभुता संगाती बगेवन कशें तुज्या बगेवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुश्टेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
सोम्या जेजून आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक एका काळजान कामोनान आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले आनी प्रत्येक जावन तुका आयकोंक कितें आमकां अडखळ हाडटा त्या सवसक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेक तेलाक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगत जमलेल्या आमकां सांगता तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगांत रावोंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सभे आसो. मोगासो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळय आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ताबोर दोंगरार रुपांतर जावन आपली महिमा परगट केल्लो आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोवन वर्सतो. इसे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जीवित मागा जेजू क्रिस्ता करा दयेन तूं पाव मागा. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, तूं आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं बसयताय ते आमकां फावो नासलेलें तुजें मोगाचें देणे तुज्या प्रतिवन पुता सारकी कुडी आत्म्यान पवित्र आनी महिमेव जावंक तूं आमकां पळयताय आनी हे अमोलीक देणे तूं आमकां फावो करतलोय म्हूण बसयताय. तुज्या आपोवण्या प्रमाणे जिवंक आनी पवित्र काळार अदीक व्हडा उमेदीन प्रयत्न करूंक आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज जोडूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सभे आसो. सर पदवेधार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विकलां मोग मोजो केला. ताच्या मोलीक रगतान दिला बोगसाळे. ताच्या जिये मरणान सर्गीचे जिणे. एक सीक ते